मॉर्निंग आणि सगळी कशी आहे तुम्ही आम्ही आहे बरी आणि आजचं बॉय हादेनु होती होय थिंग पेलू खूप लॉट पेलू शो मिमी शो ओके आज जाले 11:15 आणि आता इथं पणजे मातशे 2-3 कामां आहाय ती कंप्लीट करपा जाय कामां म्हाका दीस जाले पेंडिंगू आहाय ती कामां आयज वयता हाल वयतलो करून हांव वचोंक ना टायम मेळना बेजार येता पणजे वचपाक वता लागून आनी आयज 4th Jan आयज वयता पणजे आनी कित्या वयता कितें हाडूं वयता सगळें तुमचे कडेन आयज हांव शेअर करतलें म्हाका न्हू हूंय गेलें अशें न्हू मोबायल घेवन वचपा अशें जायना कम्फर्टेबल कशें जायना अशें जाता चोयता जाता म्हाका पूण आजून तो कम्फर्ट लेवल चोवन जावंक ना म्हागेलो लोकां हुजीर व्लॉग काडपा अशें चोयता अशें शॉपांचेर बी कम्फर्टेबलू जायना चोया आयज हांव कशें काटो व्लॉग कोत्तोलें दाखयतो तुमकां हूंय कितें घेवपाक गेलां कितें कात तें सगलें तुमचे कडेन शेअर करतलें ओके आतां 11:15 जाल्यार भायर सरता ओके आनी हांवें व्हिडियो केलोलो हेअर एंड स्कीन केअराचेर रिलेटेड टू पिरियड्स 5 प्रिकॉशन्स नॉट 4 प्रिकॉशन कशें शेअर केला म्हाजे एक्सपिरियन्स शेअर केला हातून पण कोणें चोवना जाल्यार चोया आनी खूब जाणांनी गूड फीडबॅक दिलो म्हाका थँक्यू अशीच म्हाका सपोर्ट कराय ते चॅनलाचेर सपोर्ट करता तशीच की तांकां रिलेटेड तसले टॉपिकीचेर जाय व्हिडियोज केलोले आनी खंयचे बरें कितें सगळें सांगिल्लें तुमी सो हांव तुमकां हाडटलें व्हिडियोज रिलेटेड टू दीस ओके मिरची नेक्स्ट व्लॉगान मागीर मेटया ओके मागीर मेट काय जायला विशाल थोडी वस्तू जाय लागून येयला दाखय तुमकडे शेअर करता कित घेत तें गारकोन दाखयतलें ओके सेक्शन आहे आय डोंट चोयतले गार पावले आनी मागीर कांय शूट करूं ना थिंगा ओपनिंग म्हणजे सिलेक्ट करून जाय वस्तू कितें हाडला तें दाखयता सगळें हाडला वस्तू सालोन फेस्ताची तयारी म्हूण मागेली सोड्यो थिंगा व्हरपाच्यो वस्तू ती ओके दाखयता तुमकां कितें हाडला तें ओपनिंग मॅट हाडला हें अरे ताचें लायट पेटयता हेचें मॅट हाडला बेडा कडेन घालपाक दाखयता हांव ओपन करता देनाक हांवें मॅट हाडला थिंग घालपा तें दाखयता तुमकां हूंय थिंगा घालतलें तें ओके एक मॅट हाडला एक हाडला शो आतां वन हेचो एक हें हाडला एक ओके हेचो हें एक हाडला आनी हें एक हाडला हेचो हें हाडला हूंय घालता तें दाखयता तुमकां मारलें म्हाका कोण न्हू दवली नाहलोलें म्हणल्यार अशें डिशांचेर काडपाक तेका लागून सो दवले हाडले डिशांचेर काडपाक हाडला थिंग न्हू बाबा हेडो सोदता जारान बी मागीर हें जाता न्हू प्रॉब्लम जाता तेका लागून आनी बश्यो हाडल्या हेचो 12 पयर हांवें क्लीन केल्यो न्हू बश्यो थिंगा मागीर म्हाज्यो 6 बश्यो पिड्यार जाल्यो म्हणल्यार अशें हें कालर गेलोलो तेका लागून हांवें सोमत्यो आतां न्हू 12 बश्यो हाडल्या थिंग व्हरपाची आनी सगळी फेस्ताची तयारी मागयली थिंग व्हरपाची आनी तुमकां दाखयता मागीर आनी कितें मुखार उरला शॉपिंग तरी स्कुटरीन गेलो न्हू म्हणून अर्दें शॉपिंग करून येयलें आनी हेचें टोस्ट हाडलें सांजे आनी वयतलें काजू बी हाडले हेचे मुखार आनी वयता तें मागीर दाखयता तो हॅप्पी जाला तें दाखयता हॅप्पी जाला हेटा आपूण तेका हाडला मॅट हें स्पेशली पडटा बी न्हू तेका लागून तें थिंगा खंय घालता तें दाखयता मागीर पांयां पोंदची आयज हांवें थोडें शॉपिंग केलें मागीर हेजें कितें म्हणटा तें फेस्ताचें शॉपिंग तें मागयलें पयर हांवें ओद्यो वस्तू बऱ्यो थोड्यो वस्तू आहाय त्यो वखदार घेतलें हांव वखदार घेवपा वस्तू त्यो मागीर त्यो घेतलें थिंगा हांव ओके आनी थोड्यो अश्यो बश्यो कितें जाय जाल्यार न्हू म्हाका
नाही मग हांव यूट्यूब फॅमिली मेंबर्सांक थोड्या सांगतले फेस्ताक हांव सो चोवया गेले पाटी खूब जाणां सांगता मागीर कोण येयनाय येते पाटी सांगतलें हांव म्हाजें काम करता सांगतलें हांव सो म्हाज्यो वस्तू सगल्यो रेडी केल्या हांवें तुला कितें जाय तें आनी तुमकां हांव मागीर मेळटा सांजची पणजे वयतली वतून कितें तरी आतां वाटे चोयला हें चोयलो हांवें पयर प्रोमोटाचो कितें तें एड आनी मागीर आतां बांबोये चोयला कितें आहा म्हणून नेटार चोयतलें आनी वयतली गायज तुमकां आतां मेळटा आयज तो ब्लॉग चोयत न्हू तो 4 तारीखचो शॉपिंग केलोले हांवें 4 तारीख ते हांवें ब्लॉग फोल्डार दवरलेलो पळय शॉपिंगेचो सो तो आयज घालता शॉपिंग पार्ट 2 तो ओके आनी हाडला येतो तो शॉपिंग पार्ट 3 ओके अशें फंक्शनाले शॉपिंग बारीक बारीक वस्तू आसतात न्हू सो सगळे तुमकां शेअर करतले सो आयचो ब्लॉग चोया तुमी आनी ऑलरेडी हेर एंड स्कीन इन कोंकणी चॅनल आहा पळय तेजें हांवें नांव चेंज केलां आयज ऑफिशियली हांवें हातून अनावंस करून नासलें पूण आतां करता हांवें तेजें नांव केलां ग्लॅम गर्ल ब्लेज म्हणून कित्याक रिलेट केल्या ब्लेज म्हणून म्हाका सगळीं वळखता खंय वयता थिंगा ब्लेज करता पूण मात यूट्यूब फॅमिली मेंबर मागेली आनी गर्ल तितूनय हा लायफ स्टोरी बाय गोवन गर्ल घायला आनी ब्लेज घायला सो तशेंच म्हाका ब्लेज आनी गर्ल ते रिलेट जाले तशें तेका लागून हांवें तें चेंज केलां ना तेजेर हांवें टोनराचो हें येयला मागेलो विडियो ऑन येयला आजून कोणें चोवना जाल्यार वचून चोया आनी सबस्क्रायब करून ना जाल्यार प्लीज तेजेरूय सबस्क्रायब कराय ओके आनी डिस्क्रिप्शनान आयच्या डिस्क्रिप्शनान हांव ते गेले लिंक दितले मागीर चॅनलाचे सो कोणाक सोदूंक बीन हें जात जाल्यार थिंगासून क्लिक करून तुमकां लिंक मेळटलें ओके आजून कोणें सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा विचीन हाल्याच्या ब्लॉगान आतां ब्लॉग चोया तुमी शॉपिंगेचो हो पार्ट 1 आहलोलो पूण आतां सद्याक कांय ऑलरेडी चांदोरचे फेरयेचें घायला न्हू तेका लागून पार्ट 2 केला हांवें ओके मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन बाय गाय